नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिता कुंकळकाराच्या लंच टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। केंद्र सरकारान नागरिकत्व सुधारणा विधेयक म्हणल्यारूच सीएए अधिसुचोवणी केली जारी। गोयचो पयलो मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकराची आयज जयंती। मुख्यमंत्री मंत्री ढवळीकर तशेंच हेर मानेस्तांनी ओंपली आर्गां। पणजेची आदिलशाह पॅलेसीची इमारत करतले परिपूर्ण वस्तू संग्रहालय। वर्स सोंपता म्हणसर वस्तू संग्रहालयात 12 दालनां सुरू करपाचो आसा विचार, सांगता म्युझियम खात्याचे संचालक वासू उसपकर। पणजे स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून पणजेच्या दुकानदाराचेर बसला अर्थीक फटको। वातावरणात बदल जाल्ल्यान हंगामी पिकावळीचेर परिणाम। कांय जनावरां पिकावळीच्या झाडाची करतात मोडतोड, हांचो शेतकऱ्यांक बसता फटको। गोयच्या बाजारात आंब्याच्या हंगामाक सुरवात। निकतोच हंगाम सुरू जाल्ल्यान अजापाच्यो रेटी। आता पळयात खबरो विस्तारांत। केंद्र सरकारान नागरिकत्व सुधारणा विधेयक म्हणल्यारूच सीएए अधिसुचोवणी जारी केल्या। या कायद्या वरवीं पाकिस्तान, बांगलादेश आनी अफगाणिस्तान ह्या 3 देशांतल्या अल्पसंख्यांक व्यक्तींक भारतीय नागरिकत्व दिवपाची तजवीज आसा। हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख, पारशी आनी ख्रिश्चन आनी ह्या धर्माच्या नागरिकांक भारतीयांक नागरिकत्व मेळूं येता। केंद्र सरकारान सीएए म्हणजे भारतीय नागरिकत्व विधेयक जारी केलेले आसा, हाची अधिसुचोवणी जारी केलेली आसा। हे विधेयक 2016च्या असेंब्लीन मांडले गेलेले, त्याच्या उपरांत 10 डिसेंबर 2019 ह्या दिसा लोकसभेन ताका मान्यताय मेळ्ळी आणि 12 डिसेंबर 2019 ह्या दिसा राष्ट्रपतींनूय ताका मान्यता दिलेली। ती अधिसुचोवणी काल राती जारी केलेली आसा। सीएए म्हणजेच भारतीय नागरिकत्व सुधारणा विधेयक हे जे म्हणटा सीएए, हे काल राती जारी केलेले। ह्या अधिसुचोवणीन अशें म्हटलां केंद्र सरकारान की जे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान ह्या राज्यांसून अल्पसंख्यांक जे भारतांत येयला तांकां हेतून नागरिकत्व दिवपाची तरतूद केल्लेली आसा। धार्मीक छळाक लागून तेंचेर जाल्लेले धार्मीक छळाक लागून हे जे नागरीक जे आसा ते पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान अशा देशांसून भारतांत येयलेले आसा। ह्या अल्पसंख्यांकांक हो नागरिकत्व, भारतीय नागरिकत्व दिवपाची तरतूद ह्या सीएएन केलेली आसा। हिंदू ह्या लोकां मदीं हिंदू, बौद्ध, जैन, शीख, पारशी आनी ख्रिश्चन ह्या धर्माचे लोक आसात। गोमंतका खातीर हांव विनायक सामंत। गोयचे मुख्यमंत्री भाऊसाहेब म्हणल्यारूच दयानंद बांदोडकर हांची मंगळारा 113वी जयंती। भाऊसाहेबाच्या जयंतीच्या फाटभुंयेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पणजी मिरामार वचून तांच्या समाधीक आर्गां ओंपलीं। तांकां आदरांजली दिवपा खातीर आज तांच्या समाधी स्थळाचेर आयल्या। हांगासरल्यान आमच्या ओल्ड सेक्रेटरिएटा कडेन आनी ताच्या उपरांत नवीन सेक्रेटरिएटा कडेन हे तिनूय कडेन तांकां श्रद्धांजली, आदरांजली जी आसा गोंय सरकारच्या वतीन समेस्त गोंयच्या लोकांच्या वतीन दिता। ही पुराय हाजें आमी फावंडेशन स्टोन घेतलेलो, ताजो डिजायन जो आसा पळय हो आमी ताच्या फॅमिली कडेन कन्सल्ट घेतलेलो, तांच्यांनी एप्रूव केला। आतां काम सुरवात करतले, कारण कन्सल्टन अपॉयंट करून डिजायनूय ओके जालें। शिरोडेक म्हणून परत एकदा त्यातले बरे स्ट्रक्चर समाधी स्थळाचेर करचें सरकाराची इच्छा आशिल्ली, ताका पुराय करतले। आज परत एकदा भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या विजनरी दृश्टींतल्यान तांच्यांनी सुरू केल्ल्यो गांवागांवांतल्यो शाळा आनी बाकीचेच ओवरऑल डेव्हलपमेंट ऑफ द स्टेट आयजूय आमी याद करता। आनी त्याच खातीर तर गांवांत आसलेली प्रायमरी शाळा जर तेन्ना जावपाक शकली भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या खातीर पुराय सरकाराच्या वतीन, लोकांच्या वतीन परत एकदा तांकां श्रद्धांजली। पणजे मुख्य मार्केटात वचपी चडशे सगळे रस्ते स्मार्ट सिटीच्या कामा खातीर बंद केल्ल्यान पणजे मार्केटांतल्या वेव्हाराचेर मोठो परिणाम जाला। पोरण्या मार्केटांतली 100 दुकानदारांचेर मूस मारपाची पाळी आयल्या। धंदो उणो जाल्ल्यान हांगासरल्या कांय धंदेकारांचेर मानसीक परिणाम जाला। गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना एका दुकानदारान ह्या सगळ्या परिस्थितीक नियोजनाच्या अभावाक दोश दिला।
स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून दुकानदाराचेर हावळ आयल्या. स्मार्ट सिटीक लागून पणजेचे सगळेच रस्ते खणून दवरल्यात. पणजे मार्केटाकडेन वचपी रस्ते खणून दवरिल्ल्यान पणजे मार्केटांतल्या बाजारकारांचेर मूस मारपाची पाळी आयल्या. रस्ते खणून दवरिल्ल्यान पणजे मार्केटांत गिरायक येवपाचें कमी जालां म्हणून दुकानदारांनी नाराजी उक्तायल्या. सुमार 100 दुकानदारांचेर अर्थीक संकट आयला अशें दुकानदाराचें म्हणणें. आज मार्केटाची परिस्थिती अशी आसा की ह्या मार्केटाक एक वालीच ना कोण ना. सरकाराचें लक्ष ना खंयच्या कॉर्पोरेशनाचें लक्ष. हे मार्केट एक झिरो म्हणजे अशें शुन्यानसून उबें आसा सद्या. ह्या मार्केटान लोक येवपाची परिस्थिती ना. आयज स्मार्ट सिटी केल्या त्या स्मार्ट सिटीचो पणजेकारांक कितको त्रास जाला आनी आमी कितको त्रास काडटा वेपारी. आज प्रत्येक जाग्यार जर तूं वचशी जाल्यार प्रत्येक वेपारी उग्गी धंद्याचेर बसलेले आसा. कित्याक ज्या ज्या रस्त्यांसून जी दुकानां आसा ती दुकानां अक्षरशः बंद पडलेल्या भशेन जाल्या. तुम्ही पळयले आसतले सगळे रस्ते तेंचे जे कितें नियोजन आसा ते सारखे ना. आज पणजेन जर मार्केटान जर येतले कोण जाल्यार मार्केटाचे चारय बाजूचे रस्ते सगळे फोडून दवरल्या. तेन्ना ह्या मार्केटान गिरायक येवपाचेंच बंद जालां. लोक पणजी सिटीन खंयचेच भायले समज एक रायबंदचो किंवा एक परवरीचो किंवा खंयचे तालिगांवचे जे कस्टमर येताले ते आज मार्केटांनी ना. कित्याक मार्केटाची परिस्थिती ना, पार्किंग सारकी ना, गाडी दवरपाक जागो ना, कितें अशी दुर्दशा जाल्लेली आसा. आनी ह्या दुर्दशेनसून आमचे वेपारीचो जे मानसीक स्थिती बिगाडलेली आसा. आमी प्रत्येक वेपारी जे आसा न्ही ते कोणाकूय दोशी दिवंक शकना आनी कोणाक काय म्हणूंक शकना. आमी हांगासर मूग घेवन बसलेले भशेन उग्गी बसतात. कोणाक सांगता ती परिस्थिती. आज ही परिस्थिती कितें जाल्या जर तेजे ह्या पणजे सिटीचे जर बऱ्या भशेन जर नियोजन केल्लें जाल्यार ते नियोजना सारकें ते सारकें जावपाचें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आंब्याच्या मोग्यां खातीर आतां एक खुश खबर. निकतोच आंब्याचो हंगाम सुरू जाला. बाजारांत आंबे विकपाक येवपाक लागल्यात. मानकुराद, हापूस आनी नीलम अशे वेगवेगळ्या प्रजातीचे आंबे बाजारांत विकपाक लागल्यात. निकतोच हंगाम सुरू जाल्ल्यान आंब्याचे दर मातशे चड आसा पूण म्हयन्या भितर दर देंवपाची शक्यताय विक्रेत्यांनी उक्तायल्या. मालकुराद गोंयान मालकुराद तुका नेक्स्ट तुका आपूस खाता थोडे खाता. मागीर तुका मांगेलाल कसो आसता तेजो? स्टार्टिंग म्हारग आसता. 700, 800, 900, 1200, 1000 अशें आसता. सायजीक प्रमाणीक आसता. एकूच रेट आसना ते. ते गांवठीच शिवलीचे गोंयचेच आंबे ते मांगेलाल भायले न्हू. मानकुरादाक रावला आमी आतां. सवाय जावंक जाय मागीर विकतले. आतां मातशें म्हारग आहा. फुडले म्हणून सवाय जातले तुका पात्रांव. आगारवाडा शापोरा न्हंय कुशीक आशिल्ल्या मानशेक खावटे पडिल्ल्यान मानशेची दारां व्हांवून गेल्यात. तशेंच खारें उदक मिठाच्या आगारांनी शेतान घुसला. हो प्रश्न थळाव्या पंचायतीन बेगोबेग सुटावो करचो अशी मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या. आता आम्ही आगारवाडे आहा हे 8 नंबराची एका मानशे म्हणटात. हे शापोरेच्या नदीच्या कांठार आहा. हे पळय हे आता दार डॅमेज जाल्ले आहा त्या कारणान हे उदीक सामकें भितर वचत आहा. ते सायडीन लोकांनी पोरसां लायल्यात, भाजीपालो घातलेलो आहा. तेचो सगळ्याचो नादूस जातलो. आमी ह्या आगारांतल्यान आमी मीठ काडलेले आहा ते आमकां आगारान उदीक येता. फाटल्या दिसांनी हांगा पळोवन गेल्ले WRTचो साहेब येयल्लो, गांवचो सरपंच आसलो, तशेंच मेंबर बी जाल्ले सगळे. हेंच्यांनी पळोवन गेले. अजून पर्यंत हांगा कितेंच करूंक ना. हे तुमी हांगा पळोवंक शकता खंय उदीक भितर वयता. अजून तर व्हडली भरती येवंक ना. व्हडली भरती येयले का उदीक सामकें वयर वयता. महाशिवरात्री दिसा हरवळे रुद्रेश्वराच्या देवळात मानपानाच्या विशयावयल्यान देवळाची समिती आनी गांवकारां मदीं वाद जालो. उपरांत कळसोत्सव आनी रथोत्सव जावना. सजयल्ले रथ आशिल्ल्या जाग्यार व्हरून परतो दवरलो आनी देवळाचो ताबो प्रशासनान घेतलो. आतां भक्तां खातीर देवूळ उक्तें आसा अशी म्हायती दिवचले उपजिल्लो अधिकारी रमेश गांवकर हांणी दिल्या. महाशिवरात्री दिसा हरवळे रुद्रेश्वराच्या देवळात मानपानाच्या विशयावयल्यान देवळाची समिती आनी गांवकारां मदीं वाद जाल्लो. उपरांत पुलिसांक आपोवन कडक बंदोबस्त केल्लो. ह्या वादा उपरांत देवळाचे मुख्य दार बंद आशिल्ले. भक्तांकय देवळात प्रवेश नाशिल्लो. देवळात जावपी कळसोत्सव आनी रथोत्सव जावंक पावलो ना. याच बोवाळा मदीं मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचो एक व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल जाल्लो.
ताचेर गांवकारांनी दिल्लें स्पश्टीकरण पळयात. आमची महाशिवरात्र जाल्ली पळय तेन्ना सगळे जे आमचे गांवकार असले ते आमी आमच्या देवळान उबे असले, रुद्रेश्वराच्या देवळान असले आमी सगळे गांवकार आमचे. आनी त्या टायमार कितें जालें, आमच्या सातेरीच्या देवळान आमचो जो गांवकार आसा तेजी पुजा करतना भार येयलो आनी तो ते भाराच्या नेटारूच डायरेक्ट थंय रुद्रेश्वर देवळा भितर गेलो, गर्भकुडीन गेलो. आनी जेन्ना तो गर्भकुडीन गेलो पळय भितर तेन्ना आमी भायरूच उबे असले. आणि ते थोड्या वेळानच आमचे गोयचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि सुलक्षणा सावंत ही त्यांना येयली आणि आम्ही भायर उबे असले तेन्ना आम्ही त्यांना सांगले की भाभी भितर आमची भास येयल्या तेन्ना तुम्ही भितर वचूं शकता इतले तांकां सांगले आणि ते मागीर भितर गेले. तो सकयल सातेरीच्या देवळात पूजा करतालो तो त्या देवळातलो पुजारी गांवकार थंयच्यान तेची भास येवन तो रुद्रेश्वराच्या देवळान गेलो. थंय वचून तेणी सगळ्यांक तो आपलो हक्क मागतालो. हक्क मागता त्या कारणान ती कितें जाली तेजे वांगडा 7 भयणी आसली तेज्यो 7 भयणी. पूण तेन कितें केलें की तो आपलो हक्क मागल्या आसतना तेका खबर नासली न्हू तो आपलो हक्क मागतालो. ती थंय वचोन तेन कितें दुसरेंच अनर्थाचो अनर्थ केले की ती तेजी बायल म्हणून ती आपल्या घोवा खातीर तळमळटाली. पूण तो तिचो घोव न्हू, तो खरो म्हाजो घोव की हांवें म्हाज्या घोवाक हांव सांगूंक शकता. ती तशी कितें फेक उलोवंक शकना की तिका कितेंच खबर ना की ह्या अर्थातले की तो कोण कोणाचो घोव ते हांगा येवन का पळोवना न्हू. ती अशी तशें दुसऱ्याच्या कोणाचे उलोवंक शकना ती. म्हणून हांव सांगता की म्हाज्या घोवा बद्दल अशें उलोवप आनी घोवा बद्दल की ती तशी उलोवंक शकना. तें खरें ही आसा जाल्यार तिणें हांगा येवन प्रूफ करचें की तेणें खरें पयल्या रियल स्टोरी ती दुसऱ्याच्या सांगणा वचून तशी ती करूं शकना. तारा केरकर एका विचारूंक सोदता की तेणीन अशें कित्याक केलें. म्हणजे तेणीन ना कळचे अशें आपणाक कितें खबर नासतना तियेन सगळें उलयलें. ती थंय आसलेली पळोवपाक कितें जालें आनी कितें ना तें ती नासलेली. मागीर तियेन पयलीं पळोवपा आहलें थंय कितें जालें तें आनी मागीर तेणी व्हायरल करपा आहलो व्हिडिओ. बेश्टी दोगी नाका जाल्यार एक तर ती कितें करता गोश्टी सांगता. ह्यो गोश्टी कोणाक सांगता ती त्यो बायलवाडीच्या भुरग्यांक आयकपाची गरज आसा ती. आनी ती अशी तशी कितें कितें उलयता पळय हें ती रॉंग उलयता. तियेन ते सारखे कितें ते पयलीं करून घेवप कितें घडला कितें घडोंक ना तें. एक तर ती सांगता कितें ती आपल्या सगळ्या कुटुंबाक घेवन गेल्लेली ती एकली थंय आसल्यार तिच्या कुटुंबाक कितें ही सांबाळटाली भायर हें म्हाका तिका विचारूंक जाय पयलीं. आणि तियेन हांगा येवन सगळी पयलीं चवकशी काड थंय तियेन भायर चवकशी काडून कितें जालां तें. आणि हांव एक तारा केरकराक एक न्यूज दिवंक सोदता की तेणी न्हू पयल्यान पयलीं आपले दोनूय दोळे आनी कान चेक करून घेवपाची गरज आसा. आयज आमच्या देवळान जी आमची थंय बायल ती भयण आसली तेची आनी ती कितें म्हणटली म्हाजो भाव करताली आनी तेन तो घोव म्हणून उठयला पळय तिका घोवच दिसता आनी कितेंच तिका दिसना. तिका हांव एकच सांगता की ती उलयता कितें पळय ते सारखेंच प्रूफ कर आनी उलय. व्हिडिओन आता तेणी तारा केरकर म्हणून हा पया तेणी हे केला की आपण एडिट करून जी मेसेज व्हायरल केल्या पया की ती भास तो कोण तरी पडला थंय आणि तिची बायल तेका उठय म्हणटा आणि हो गोंयचो सीएम जावन ते तेका हे करिना निग्लेक्ट करता. आपली ती पुजा चालू आसा. ती आमच्या हांगा येवन आमच्या देवळाची बदनामी करपाक ती कोण तिका जर रियल फॅक्ट खबर ना जाल्यार तिणे कांयच उलोवपाचें ना. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दर्यादेगेर तात्पुरते शेक उबारपा खातीर आतां पंचायत आनी टीसीपीच्या परवान्याची गरज पडची ना. पर्यावरण आनी पर्यटन खात्याच्या परवानगी उपरांत तात्पुरतो शेक उबारपाक मान्यताय मेळटली. हो अध्यादेश पास करपा खातीर मंत्रिमंडळाच्या बसकेत संमती मेळ्ळ्या अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. Satya, which is under Government Direction of Shacks, Temporary Structure on Public Beaches, Regulation and Control Ordinance 2023 through our Tourism Department. आतापर्यंत शॅक्स आणि टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जे बिचाचेर घालताले ताका TCP लागनाशिल्ले किंवा ताका कन्स्ट्रक्शन लायसनूय लागनाशिल्लें. वेरियस प्रॉब्लेम्स ताका येवपाक आसा हे सगळे रेग्युलरायज करपा खातीर आमी टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या थ्रू तांकां परमिशन्स दिताले. आणि जी ऍक्च्युअली आसपायचे म्हणजे शॅक्स आसा ताकाय बी ताका नॉट TCP आनी तेजे स्ट्रक्चर आनी एक ठरल्या प्रमाणे त्या तातूंत आनी लोकेशन सुद्दां एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान ताका तो ठरोवन दिल्लो तेजी लोकेशन आसता. म्हणजे एनवायरमेंट आनी टुरिजम डिपार्टमेंट हातूंत क्लियर कट मेन्शन केला ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन लागचें ना किंवा ताका TCPची एप्रुवल लागचें ना शॅक्स आनी हेका घालपाक. ह्या खातीर आमी वी आर कमिंग अप विथ द ऑर्डिनन्स फॉर एक्झिस्टिंग ऑल्सो आणि फ्युचर ऑल्सो बीइंग अ टुरिस्टीक स्टेट अशा पद्दतीची टायम टू टायम आम्ही जेन्ना नवीन शॅक्सांक परमिशन दिता किंवा नवीन एक आमच्या पॉलिसीच्या प्रमाणे जे दिता ताच्या खातीर द गोवा इरेक्शन ऑफ शॅक्स स्ट्रोक टेम्पररी स्ट्रक्चर ऑन पब्लीक बीचीस रेग्युलेशन एंड कंट्रोल ऑर्डिनन्स 2023.
Yeah, this involvement is of the tourism and environment department. permanent structure. It is not a permanent structure. It is totally temporary structure. सध्या लागा सध्या जे आशिल्ले पयली म्हणजे ताका अप्रुवल घेताले पण ताका परत पंचायतीन अगेन इट इज नॉट अ कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दॅट क्रिएट्स अ मोर प्रॉब्लेम. आता पंचायती हे टेम्पररी स्ट्रक्चर ताका तेंचो बिझनेस परमिशनाक लागतले पण नॉट फॉर द स्ट्रक्चर ट्रेडा खातीर लागतले. दक्षिण गोंयच्या लोकसभा वेंचणुकेच्या उमेदवारा बाबतीत फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायाची भूमिका कायम. आपूण काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरेक मेळून आपले मत स्पश्ट केला. ते कोणाक उमेदवारी दितले हो तांचो निर्णय अशेंय विजय म्हणटा. मात सार्दिनान खासदार निधींतल्यान फातोडा मतदारसंघात कसलीच कामां करूना देखून आपलो तांकां तेंको नाशिल्ल्याचें विजयान ह्या वेळार स्पश्ट केलें. लोक म्हणजे कितें तांणी केलां मिटिंगेक हांव वचूंक नासलो आनी हांगा गिलेर्मान बरयलें की हांव ना आनी हाका धाडला दुर्गाडा साहेब ताणें आतां आपयलो म्हणून हांव गेलो. सार्दिनाचें बी सांगून तुमकां पण सार्दिनाचें हाजें ताचें आतां उलोवन कितें फायदो. तांकां कॅन्डिडेट ते घालतले पार्टी जिखल्यार ते जिखतले सिम्बॉल तांचो ताका जाय जाल्यार घालून दी. लोक कितें तें मागीर दाखयतले आनी उलोवन कांय फायदो ना ताजें. फायनली आतां हें सारकें तेकिल्लें आहा. हें कितें सांगपाक जाय जी कितें सजेशन दिवंक जाय तें हांवें ताका दिल्लें. आमच्या मतदारसंघाक एक कुस्कूट पयसो दिवंक ना फातोर्डा मतदारसंघाक. आमी कित्याक सपोर्ट करतले आसले मुख्य आमचे एलायन्स ओपोज करतालो काँग्रेस पार्टीची मारा म्हणून सांगतालो तो अशें पळय सिग्नल करून व्हिडिओ आहा. हे मनशाक कसलो सपोर्ट करपाचो आनी कितें उरना. पूण जाय ताका घालून दी. आय डोंट वॉन्ट टू मेक एन इश्यू ऑफ एनीथींग. तांकां जाय ताका घालून दी. तांकां देव पावतलो. हांव क्लियर आहा. म्हजें जें कितें ओपिनियन आहा हें म्हजें ओपिनियन. म्हाका अशें न्यूजपेपरान घालून आनी कितें घालून म्हाका आन्सरेबल जर कोण करूंक सोदता जाल्यार हांव ते न्यूजपेपराचेच एडिट हें उत्तर म्हणून म्हणजे दाखोवंक शकता की हो युजलेस MP आनी कोळश्याचेर उलयलें ना आनी तनमार प्रोजेक्ट बरो म्हूण सांगलें. तामनार प्रोजेक्ट बरो असलो जाय म्हणून आनी मागीर हांगा प्रेशर जाता करूं यू टर्न मारलो. विजनरी कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीन बुडयल्ल्या ठेवीदारांचे पयशे आसा ते परत मेळून दिवपाचें आश्वासन सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिलें. ऑडिट केल्या उपरांत 40 कोटीचो फ्रॉड आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलें. ह्या खातीर 6 ऑडिटर नेमल्यात. पयशे मेळोवन दिवपाक कांय म्हयन्याचो कालावधी लागतलो अशें सुभाष शिरोडकाराचें म्हणणें. विजनरी कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीन पयशे बुडलेले ठेवीदारांनी मंत्रालयात सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांची भेट घेतली. 2018च्या ऑडिटा प्रमाण 29 कोटी रुपयाचे लुकसाण दाखयता. त्या भायर 2019 ते आतां मेरेन ऑडिटूच जावंक नाशिल्ल्यान हो आंकडो वाडपाची शक्यताय ठेवीदारांनी उक्तायल्या. ठेवीदारांचे पयशे परत मेळोवन दिवपाचें आश्वासन सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकारान दिलें. प्रामुख्यान लक्ष घातलेलें आसा आनी ऑडिटर्स अपॉयंट केल्ले आसात. आमकां थंय जो सी आसा ताजोय आमकां सपोर्ट जाय पडटलो. आनी दुसरें म्हटल्यार आतां सद्याक जवळ जवळ 5 ते 6 समोर अधिकारी घातल्यात थंय. ते बँकेचे डिटेल पळयले जर जाय जाल्यार सादारणशे 39 crores जे आसा पळय ते फ्रॉड आसा. तातूंत भितर बोगस लोन खूब दिल्ले आसात. तेजे नांवार 1 लाख 2 लाख 3 लाख करून खूब हे केल्ले आसात. बँके कडेन एसेट्स चड नात. सादारणशे म्हणजे हिसपान मॅक्सिमम 5 to 7 crores इतले ते एसेट्स आसतले जे आमच्यान डिस्पोज करूंक जातले. लोन जे आसा पळय न्ही ते सादारणशे रियल लोन जे आसा ते म्हणजे हिसपान 4-5 कोटी. आतां ते रिकवरी फट्ट करून 1 म्हयन्या जावंक शकना. आमकां हांगसर जालां म्हणून 5 कोटी 1 म्हयन्या भितर किंवा 2 म्हयने जावंक शकना. पूण वी आर ट्रायंग टू एनफोर्स अँड रिकवर दीस एमावंट. जसो एमावंट येता पळय न्ही ते पद्दतीन जे कितें एमावंट येतात तो लोकांक आमकां दिवपाक मेळटलो. म्हणजे वेगळे मार्क करपाचें अशें करून केल्लें आसा जेणे करून जितली कितें रिकवरी जाता आनी एसेट्स डिस्पोज ऑफ करून ते ऑफकोर्स एसेट्स डिस्पोज ऑफ करपा म्हटलें जर जायत ताका 2 महिने 3 महिने 4 महिने लागता. फट करून जावचें ना. मॅक्सिमम प्रायस कितलो मेळटा तो पळोवचो पडटलो आमी आनी त्या प्रमाणे ते डिस्पोज ऑफ करून जे पयशे येतात ते पयशे जाणी कोण डिपॉझीट केल्ले आसा त्या लोकांक आमी मदत करची पडटा. बरें दिसना. सो हो आमचो हें आहा ते मातशें सीएमा बरें पावयचें की आमचे पयशे मेळपा लागून आमी हिंगा येता. आमची विजनरी कॉपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी 4 ब्रांचीस आसाय. लोटले, कोलवा, माजोड्डा आनी रामनागरी कुर्तोरी. कितले पयशे उरल्या? पयशे आमचे 2018 ऑडिटा प्रमाणे 2018 ऑडिटा प्रमाणे 39 crores लायबिलिटीज दाखयता अकॉर्डिंग टू 2018 ऑडिटा प्रमाणे. तेजे उपरांत 18-19 ऑडिट जावपाची उरलो आहा. 18-19 जालो मागीर 19-20 ऑडिट जावपा आहा. सो सगळे एकठांय केल्यार आमचो अदम आसा 50 crores तरी आमकां दिवपाक जाय.
आपूण मुख्यमंत्री आशिल्लो जाल्यार विजनरी कॉपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटीन बुडिल्ल्या ठेवीदारांचे पयशे मेळोवन दिवपा खातीर हेर बँका वांगडा बॉन्ड तयार करून तांकां बेल आउट करपाचो अशें बाणावलेचो आमदार वेन्झी विएगस म्हणटा. म्हणटा ती एज अ गव्हर्नमेंट वी नीड टू फायंड अ सोल्युशन बाय बेलिंग देम आउट. सो बेलिंग देम आउट करपाचें ऑप्शन जे आमी एसेंब्लीतून हांव उलयल्लो आनी सांगलेलें आतां बेल आउट करता तो कितको करतलो. एक बँकाको पयशे नाय, एसेट नाय ऑन पेपर, जाल्यार ताका बेल आउट करपा जाय. हांव चीफ मिनिस्टरू गोंयचो, हांव चीफ मिनिस्टर जाल्यार आय वूड हॅव क्रिएटेड सम कायंड ऑफ अ बॉन्ड अँड गिवन एन एश्योरन्स टू एनी अदर बँक अँड आय वूड हॅव पुट अप एन अपील. सो हांवें आज ऑनरेबल मिनिस्टर WRD आमी सुभाष बाबा सांगलें की यू ऑल कम आउट. आतां इलेक्शन जावपाक 3-4 दीस उरले कोर्ट येवपाक. ताजे पयलीं एक अपील घाला न्हू. यू पुट आउट एन अपील फ्रॉम द गव्हर्नमेंट सायड रिक्वेस्टिंग बँकर्स टू कम इन ऑर्डर टू बेल आउट द विजनरीज. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान विनायक सामंत. चिमला सरकारी जमनीत बेकायदेशीर घरांचेर सरकार कारवाय करपाक अपयशी थारला. ह्या सुवातींनी कांय बिगर गोंयकारांनी जमनी आडोवन त्यो दुसऱ्या मनशाक विकपाची प्रकरणांय उक्ताडार आयल्या. हाका लागून सुमार 50,000 चौखण मीटर जागेत 4 ते 5,000 बेकायदेशीर घरां आसात. ही सगळी बेकायदेशीरपणां सरकाराच्या आशिर्वादान चलता. सरकाराक जर धाडस आसा जाल्यार हे विशीं श्वेत पत्रिका काडून स्पश्टीकरण दिवचें अशी मागणी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो सुप्रिमो मनोज परबान केला. गव्हर्मेंट लँड जो चिमलाचो इंदिरानगर जे स्लम्स जे सगळ्याक फामाद आसा, आयज तो 42 सर्वे नंबरान जे गव्हर्मेंट लँड जशें अजयान सांगला ऑलमोस्ट 46,000 स्क्वेअर मीटर आणि दुसरो आसा 42/2 आसा तो 46,000 ऑलमोस्ट आणि 42/1 आहा तो ऑलमोस्ट 6,000 स्क्वेअर मिटराचे जागो आहा म्हणजे ऑलमोस्ट 50,000 क्रॉस जाता. 50,000 स्क्वेअर मीटर गव्हर्मेंट लँड ही मायग्रंटांनी एन्क्रोच केली आणि तेंच्यान थंय घरां बांदली आणि ती एन्क्रोच केल्ल्या जमनी वयली घरां तो मायग्रंट काडटा आणि दुसऱ्या मायग्रंटाक इल्लीगल एक एग्रीमेंट करता आणि विकता. म्हणल्यार माझे कांयच न्हू, माझ्या त्या जाग्याचेर कसलोच डॉक्युमेंट ना आणि तरी हांव त्या जाग्याचेर माझे घर बांदता आणि ते घर दुसऱ्याक विकता एग्रीमेंट करून आणि हे विकता ते ओके आसा इतले मेरेन. शॉकिंग गजाल म्हणल्यार जी पंचायत राज एक्टा प्रमाणे हेचेर एक्शन घेवपाक जाय ती पंचायत हेंचे एप्लिकेशन घेता. तो दुसरो कोण नवीन जो मायग्रंट जो ते घर विकत घेता तो एप्लिकेशन करता की पंचायतीक की तुवें माझे घर हे जे घर आपण घेतला आणि त्या घरा वयले लायट आणि उदक आहा पळय ते सगळे माझ्या नावाचेर दी आणि म्हाका घर नंबर दी म्हणून तो एप्लिकेशन करता. आणि पंचायत ते कोर्डनायट मिटिंगेक घालता, सगळे पंच मेंबर बसतात, एक्सेप्ट करता आणि तेका ते ट्रान्सफर करून दिता. म्हणजे इमेजिन करावं केदो व्हडलो घोटाळो तो. 50,000 स्क्वेअर मीटर ऑफ गव्हर्मेंट लँड हांगा गोंयकाराकडे रावपाक आणि घेवपाक आयज 100 स्क्वेअर मीटर जाग्याचे कापासतात ना. गव्हर्मेंट लँडाचेर आता एट प्रेझेंट कमीत कमी 4 ते 5,000 घरां. कितली? 4 ते 5,000 घरां आसा. ह्या 50,000 स्क्वेअर मीटर ही जी 5,000 घरां आसा पळय, ही जी बस्ती जाल्या पळय, ही बस्ती आयज चिमलाची पंचायत हो बीजेपीचो सरकार हो रेव्हेन्यू मिनिस्टर हे कलेक्टर हे मामलेदार हे तलाठी सगळे जण मेळून प्रोटेक्ट करतात. गोंय मायनर मिनरल नेमात दुरुस्ती करतले. हे दुरुस्ते उपरांत रेंव आणि चिरेखणवाल्यांक बेगीन परवाने मेळप शक्य जातले. कदंबा खातीर नव्यो 15 इलेक्ट्रीक बशी घेतले अशी माहिती मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली. मंत्रिमंडळाच्या बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो. अशोक परब मेंबर सेक्रेटरी मिनिजीस Raganda. Scheme for providing the employment of the government of children and freedom fighters. Freedom fighters are भुरग्यांनी मागेर एप्लाय केले सगळी स्कीम्स ओपन. पण त्यांचो परत एकदा व्हेरीफाय करून कन्सिडरेबली विचार करपाचो सरकारान केला. एकदा व्हेरीफाय करतना उरलेल्या फ्रीडम फायटर्सच्या भुरग्यांक दिलेले एप्लिकेशन 2 दीस पेंडींग आशिल्ली. स्कीम सोंपल्या उपरांत व्हेरीफाय करपाक 30 तारीख मागीर तेजे आसा. एकदा फक्त तिका आमी स्किमीक एक्सटेंशन दिला 2% रिजर्वेशन आसा ते व्हेरिफिकेशन आणि हे काम होम डिपार्टमेंट सेपरेटली करते. The scheme is extended till 28/2/2025 पर्यंत. फक्त आता परत ना कोणी जिल्हे हा पडले परत आनी अप्लाय करता. Procurement of the 15 new buses for the KTC. 50 नवीन बसेस जे आसा पळय KTC खातीर आमी घेता.
इलेक्ट्रिक सेंट्रल स्कीम कॉस्ट टेंडरिंग प्रोसेस आणि येतं सगळे. प्रपोजल फॉर द क्रिएशन अँड रिवायवल ऑफ द टेक्निकल एन्फोर्समेंट पोस्ट इन द कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंट. म्हणजे कमर्शियल टॅक्स डिपार्टमेंट नवीन टेक्निकल आणि एन्फोर्समेंट हाज्याखाली पोस्ट क्रिएट करतात. एन्फोर्समेंट न्यू पोस्ट क्रिएशन. टोटल पोस्ट 17 state tax officers. Altogether 54 different posts असतात. Additional commercial tax officers, deputy commissioner tax officers, assistant असे टोटल 54. पूर्ण बोर्ड परत एकदा ऍक्टिव्हेट केला. त्याचे कन्सल्टंट घेऊन त्याचे काम फुल फ्लेज करपाचें ठरयला. आम्ही ग्रामीण मित्र स्कीम्स जी आशिल्ली आमची तिका पुढे तिथे ऍक्टिव्हेट करून त्यांचे पेमेंट आणि हे आम्ही तांकां म्हटलें पाहिजे. ग्रामीण मित्रांक आम्ही पेमेंट दिवपाक सुरवात केली. ई सर्विसीस ज्यो आसा त्यो मॅक्झिमम रित्या लोकां कडेन खूब मोठ्या प्रमाणात पावपा खातीर हाजो मदत जातलो. जेणे करून आमच्या IT डिपार्टमेंटाच्या वतीन आम्ही फास्ट ट्रॅक केल्लो आसा. अप्रुवल ऑफ द फिलिंग ऑफ द 2 पोस्ट ऑफ द ट्युटर अँड डेमॉन्स्ट्रेटर इन द बायोकेमिस्ट्री इन द गोवा मेडिकल कॉलेज. आम्ही कॉन्ट्रॅक्च्युअल पोस्ट करता कारण तेतूंतल्या एड्युकेशन गोवा मेडिकल कॉलेजीक बाकीचे पोस्ट ताच्या खातीर ऑब्स्ट्रक्शन काय जावपाक जाय. रेग्युलर पोस्ट भरिसर आमी कॉन्ट्रॅक्च्युअल पोस्ट ताका दिता. 10% हायक इन द सुपर स्पेशलिटी अलाउन्सेस डॉक्टर्स अपॉइंटेड ऑन द रेग्युलर बेसिस टू द गोवा पब्लिक सर्विस कमिशन. आमचे सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स जे आसा हांच्या खातीर 10% हायक दिता. सुपर स्पेशलिटी वर्क इन द सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल. आता कितलो पगार तो पगार कितलो असतो म्हाका खबर ना. म्हणजे वी आर गिविंग 10% हायक. बेसिक आमच्या एट पार दिता आमी जशे कार्डियाक युनिट जावन त्यांच्या लेवलाचेर येता. दे आर नॉट गेटिंग मच मोर दॅन दॅट. देर इज अमेंडमेंट फॉर द गोवा मायनर मिनरल कन्सेशन रूल 1985. मायनर मिनरल स्ट्रीमलायन करपा खातीर चिरे आसतले बाकीचे काम रूल्स आमी अमेंड केला वेगवेगळे जेणे करून मायनर मिनरल सगळे स्ट्रीमलायन जातले. फास्ट ट्रॅक जाता. आता खूप कटकटी येतात वेगवेगळे तांकां परमिशन बेगीन मेळना. ते स्ट्रीमलायन करपा खातीर आनी ताका अमेंडमेंट केल्ले आसा. लंच टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो